देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप धर्मदूतांच्या इतिहासांतले, पेद्रून बरयलेले पयले चिठींतले दुसरें वाचप आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. सगळ्यान सुबेस विकूंक आयलोलो बूक म्हळ्यार बायबल, पवित्र पुस्तक. हे 5 बिलियन कॉपी ताच्यो विक्रेक गेल्यात. सगळ्या संवसाराच्या लोकांक देशांनी ह्यो विक्रेक गेल्ल्यो आमी आयकलां. 1995 वर्सा गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स म्हूण बायबलाक प्रायज दिला. सगळ्यान सुबेस विकपी पुस्तक. हातून कितें आमकां मेळटा? वाचप्यांक हातून आमच्या सोडवणेचो इतिहास मेळटा. देवान आपले पोरचेचो कितलो मोग केला हाची खबर मेळटा. देवान कशे तरेन प्रवादी धाडून आपले पोरचेक शिकयलेत हाची खबर आमकां मेळटा. ताणें कशे तरेन जेजूक आपल्या पुताक पाठयलो. खालतेपणान तो ह्या संवसारांत जल्म घेवन ताणें शिसांक शिकयलेत. कोस सोंसलेत, कुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. आमच्या पातका पासत मरून तो पुनर्जीवन जालो हाची खबर आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळटा. आनी एक म्हळ्यार साद्या शिसांची आमकां काणी थंय मेळटा. जेजून वेचलोले सादे शिन्स आतां धर्मदूत जातात. जेजूक गोवाय जातात. खरें गोवाय जावंक तांच्यांनी कितें केलें? कशे तरेन हे दुबावताले सादे शीस जे दुबावान भरलेले ते कशे तरेन आतां व्हड गोवाय जेजूचे जातात हाचे वयर आमकां जायते पवित्र पुस्तकांत मेळटा. जेजू आमकां आपयता आपले गोवाय जावंक. आमी जेजूचे गोवाय जातले जाल्यार आमी कितें करचें पडलें? आमी हेच पवित्र पुस्तक वाचचें पडलें. हें पवित्र पुस्तक तातूंत आमच्या सोडवणेची खबर बरयल्ली आसा, देवाच्या मोगाची खबर बरयल्ली आसा, जेजूची खबर बरयल्ली आसता आनी ताच्या शिसांची, धर्मदूतांची खबर बरयल्ली आसा. आनी तांकां तांचो दुबाव कसो पयस जालो आनी जेजूचेर भावार्थ ताणें कशे तरेन ठेवलो, ताचे गोवाय कशे जावंक पावले हाची खबर सगळी आमकां मेळटली. आमचो जर भावार्थ आमी वाडोवंक जाय जाल्यार ह्याच शिसा भाशेन आमी जर्नी करूंक जाय. आमी ताचे बरोबर चलूंक जाय. देवा बरोबर, देवाचे येवजणे बरोबर आनी जेजूचे वाटेर आमी चलूंक जाय. आनी हाका लागून आमी जेजूक हें प्रार्थना करची गरज आसा. जेजू म्हाका खरी वाट दाखय, खरी वाट दाखय. कित्याक हांव खरे वाटेर रावलो जाल्यार तुजो गोवाय जावंक पावतलो. आमकां जेजू व्हड गोवाय जावंक आपयना. म्हजें जिवीत दिवन आनीक व्हड गोवाय सॅक्रिफायस करून म्हज्या जिविताचो व्हडलो गोवाय जावंक आपयना. सादो गोवाय तितलेंच पुरो. सादो गोवाय म्हळ्यार कितें? आमचो घराबो आसा थंयसरूच आमी शेजाऱ्याक आमच्या वाठारांत आमी स्वतान उलोवंक आनी जेजूक परगट करूंक. जेजूक हांव मानतां. जेजू म्हजो देव आनी ताणें म्हाका सांगलां स्वतान चलूंक जाय, बरें काम करूंक जाय, एकामेकाक आदार दिवंक जाय, एकामेकाच्या मोगान रावंक जाय. इतलेंच जर हांवें केलें तर हांव जेजूचो खरो विटनेस, खरो गोवाय जातलो. खरेंच मोगाळ भाव भयणांनो, गोवाय जावंक कठीण न्हय, पूण देवाचो आदार आमकां जाय पडटा. पवित्र आत्म्याचे
थिरावणें आमकां मेळूंक जाय पडटा. ताका लागून आयच्या दिसा आमी मागुया आमची काळजां भितरले भितर उलपावंक, पवित्र आत्मा आमचे भितर येवंक आनी स्वतान आनीक देवाच्या मोगान आमी लासूंक आनी देव आमकां सांगता जेजू वरवीं तशेंच आमी करूंक पावूं, मोगान एकामेकाक लेखूंक पावूं. मागुया मोगान भाव भयण. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.